रंदई 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 पैसे नांदले वडना गूगल पे असा फोन पे असा रंदई रंदई तुझ्याकडे पैसे ना अंत नाही ते वडना फोन पे कर लगे फोन अडू नाही फोन आडू ना रंदई 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 जिल्ली बाई रंदई बेंडा कॉलीफ्लॉवर कितले कॉलीफ्लॉवर 30 रुपये 30 गे सोड झाले ते सेंट्रल मार्केट इथं उन्हे असा तर इचे घाले रेट तीन तो सनड नाही ते मागीर नारळ कशे नारळ एका नारळाक 30 रुपये पडता अब्बा काल निंगे काल रेट तुझी संगडा ये पूरा 30 रुपये सकडाके खंयचे तुम्ही कण घेता ताका पुरा 30 रुपये तुका आज काल निसती अग हा शुक्रार नाही रांद इत करता मुझे फ्रिजांत ते असा बुंडाच ते चिल्ली करचे आज शुक्रार मास मस्की खाऊक ना नाही अळे मनुष्याच्या तोंडा भितरल्या नेताचे मनुष्याक मिळेना मनुष्याच्या तोंडातून बाहेर येता पळे चकाचक करणं ते मिळवचे कोणा सांगलं हे ते काल राती म्हणजे गव्हान सांगलंय मग गोवन घाल सांगचे ते बायबल अंदर तासा बायबलान सांग मनुष्याच्या तोंडात येता ते मनुष्या मिळेना होय गे ಒಡ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸೊಡ್ಸೆ आणि म्हाका मंकोड करचे हांवे चिंचे म्हजो व्हडलो हिरो व्हडलो डैलॉग येतात म्हणून आज राती ताका शिकयचे आता तुम्ही रांदई कणगे नांगे सगळे दिस उलो नंतर उलो हे कशे हे पहिले पाड झाला ना फाट नाही ते तशेंत ते इल्ले वताक इल्ले सोडदोड करून कितले दिसताय सोडदोड करून 25 रुपये अब्बा काल विसांक म्हाका तो त्याच्या 20 रुपये मिळतात होय विसांक जाय तसला रुपये दिता आहे की नाका नाका दिना जायना बेंडा बेंडा गावचिंगे गावची बेंडा आमच्या आता जडार झाली हो तुमच्या घरा जाता गिरंदे मागीर आम्ही पुरा रांदई करचे नाही नाका दिसते इचे बेंडा रेट कशे चड झाले बेंडा कशे 30 रुपये बेंडा 30 रुपये की सर झाले नाही हो चटणी करता कित्या सांगल्यार आता खरेच मन म्हाका रांदय येयले करसाता देखून हांवें रांदय आमकां इल्लेशे डिस्काउंटार दिल्यार डिस्काउंट पुरो ना बा म्हाका सैका लोटून येताना म्हाका पुरो जायना गे तुमी काला डिस्काउंट सैकाल लोटून वरीचे पूण आमचे लगी पैसे ना पैसे ना जाल्यार हांगा गूगल पे आसा फोन पे आसा हांवे फोन हाडू ना म्हज्या फोनार पैसे ना तुमी काल्याक बेश्टेल्यार आपयला वाटेला नेताल्याक ते काय नाही जिल्ली बाई ते काय वाटेला नेताल्या वागा म्हाका येवन साबगा सांगल्या बरी जाली आता ते कालच नाही म्हज्या अकाउंटार ते सकाळी न्ही बजाजाचो मॅनेजर रिगलो तशें तुम्ही बजाजाचे पुरो कित्याक लॉन काडटात तुमकां तरकारी गांवक 30 रुपये नात बजाजाक 6,000 10,000 भरूंक आसात घरा पोटा काडून घाल नासतना तेय वय समा सांगले काले करचे तू आयले आहे न्ही गे हांव एक नाल्ल घेवन घेता हांव चटणी करता शुक्रार नाही नारळ बरे आसात बरे दाट आसात आमच्या गांवचे नारळ कितले अकरेक अकरेक एक 25 28 दिया 28 2 रुपये सुटले काले 5 रुपये सुटले ना बा म्हाका जायना म्हाका इतली प्राय जाली म्हज्या कश्टांक हांवें सैकाल सोडून येवचें तुमी काले म्हूण चिंतात तुका सैकाल सोडून प्रगता जिल्ली बाई हा हांव सैकाल सोडटां इंग्लीश उलयतां होय हांव इंग्लीश उलयतां सांगल्यार थंय पुरा कोट्रसान पुरा पुलिसांची भुरगीं आसात न्ही गे तांकां दुसरी भास येनात आनी इंग्लीश मात्र उलोवचें होय गे आलो आंटी हाव आर यू सांगतात हांवें पायन मा सांगचें मागीर म्हाका गोत्तू ना पायन सांगचे पायन सांगता पायनॅपल हा मागीर ती विचारतात यारदू पायन कट्टिदीरी येवन सैकाल इद्दू म्हूण सांगचें जिल्ली बाई हुशार आसा इंग्लीश बरें येता म्हाका ना इंग्लीश येता हांव इंग्लीश उलयतां दुसरें काय वॉट टू डू हाव आर यू कितल्यांत गे कवा ना गे हांव येता तू कान घे जायती जायत जिल्ली बाई आमी वेता आनी पयशे नारळाचे खंयचो नारळ आतां तुवें कान गेल्लो हांवें कान घेवना जिल्ली बाई तुमी या खरेंच मात सोरपणां करनाकांत पुरो शर्मा जिल्ली बाई दिता कितले 25 28 ताच्या उणें जायना ताच्या उणें हांव ते कोट्रासा गेल्यार ती काडून घेतात इल्लो वेळ उलोवणी बसतात कोणी भायर विचारल्यार सांग आमी इल्ली रांदयकान गेली एक 100 रुपयाची रांदयकान गेली म्हूण सांग नाजाल्यार आमच्या स्टेटसाक इल्लेशे प्रॉब्लेम जाता काला गांव पटी मारना हांवें सतत उलोवचें आसा तशें उलोवचें
तुम्ही एक फाल्यां करून ना घेता फाल्यां करून घेता रांदे फाल्यां आयल्या उपरांत फाल्यां मागीर पळया जायत एग्नेसा एग्नेसा ती गेले म्हणून दिसता फाल्यां दिता जिल्ली बाय फाल्यां दिता पैसे तुम्ही पटय ना कान म्हाका ना येंच न्ही आमच्या घर निघे हंगाच येताय न्ही तो फाल्यां दिता कंडीत दिता नातर गूगल पे कर फोन हाडणं फोन हाडून आनी फोनार ना तर सांगले न्ही ते बजाजाक दिल्यात म्हणून तुमका तांकां दितना पटाव जायना दिल्ली बायक दितना मात्र तुमका तुम्ही आसात न्ही गे आनी म्हणे म्हाका आपय नाकात ते दिवंक असले बाकी असले पयशे हांव गेटी गड्या रावता थंय अन्न दिया तशें पाड चिंती नाका जिल्ली बाय पाड चिंतिना बरें चिंचा आतां ह्या वताक हांव आयल्या कितले कश्ट आसात म्हाका मात्र गोत्तो ती रांदय बेंडा जायना बेंडांक कीड कितले कश्टार हांवें करचें आनी वचून म्हाका तोटान उदक सोडूंक आसा उदक रांदय पुरा भावून आयल्या ही दग एका कुशीच्यान कश्ट एका कुशीच्यान दग हा आयले ते ये एग्नेसा ये गो पैसे नात पर्सांत पैसे काडी जाल्यात आमच्या लोनाक दिवन मुद्दल्यात तुम्ही पहिल्यान सांगले जाल्यार हांव तुमकां पयशे दिते न्ही गे तुजे कडेन पैसे पैसे आसात आसात. मागीर कितले आसात म्हजे कडेन एक 3.5 लाख आसा 3.5 लाख आसा गे रांदे तितले जाता गे इतले पैसे जाता गे मागीर देखून न्ही हांव रांदय विकून विचारले वय गे हा पयलीं हांव दुसरें काम करताली रांदे तितले पुरो जाता पैसे गे आमी रांदे इकूंक या तिच्या संगत हे हांगा काल करतात अरे होते ना जिल्ली बाय न्ही येऊन आसा वय जिलेबी हंगे ये काल तुझे वेस तुम्ही काल करतात रांदे विकून 3 लाख केले तुवे रांदय विकल्या काय मिळना सकाळी जाऊन संजेर बरया अशें अशें करीत जाल्यार अम्मा धर्मा ते कलर मिळतात मागीर पळया कितले मेळटात दिसा 5,000 दिसा 5,000 जाल्या महिन्या कितले जाले 1.5 लाख हा 1.5 लाख तशे 3.5 लाख आसा ओय आमकां ये नाका काम आमी टेंथ करया तिच्या सांगात या आमी येवी गे जिलेबी ते तांकां कळटा तुमी आयल्यार आमी आयिल्ले कळानातल्या बरी येता येता आमी जायत तसं या आमी आमकां दिया किती पडले पळय पैसे दोळे दिसनातल्या बरी कर दिया पैसे दिया झाले बकरे रे मॅ करताय तशे अशे करता तोंडे ना तू सेम कर ना काही दोळे दिसनातल्या बरी कर तोंडे नातल्या जिल्ली बहीण समले समान हेंगी वय आज इल्लेशे उणे जाले आता आमी स्टार्टिंग न्ही फाल्यां मेळटीत मस्त वय मेळटीत फाल्यां आमी ते दुसऱ्या गल्लीक जाय मागीर तू एकच पटी चेंज करना काय मागीर एका वाटेर एकलो पळयल्यार दोळे दिसनातले आज कान ऐकनातल्या बरी करता डाऊट येता एकच करीचे जाय आणि कितले कितले जाले तू हो ये इतले सांगतो ना अब्बा कोणी सेंट गेले थोडे ओ वय हो अरे दिरम्स आसा तांकां दूर सायडीक दूर दवर या वरनी या जायत या आमी तशेला बरी आयडिया मेळ्ळी जायत आमकां जिल्ली बाई येता